म्हज्या अपुरबायच्या बाबा भयणीनो, आज आमी मिसाचें बलिदान खरी भाशेन पिडेस्तां खातीर कश्टवतल्यां खातीर वळवळटल्यां पासत आयज आमी हे भेटयता. जाय त्यो तुमच्यो गरजो, जाय त्यो तुमची मागणी ही आयज मिसान आमी उबारल्यान. बाबा आयज बरी भलायकी आमकां आसूंक हें म्हत्वाचें. आयज आख्खो संवसार, आयज आख्खी पवित्र सभा दर घडयेक हेच आयज अणभवता. आयज लोकांची मारामारी पिडा, आयज लोकांचे कोस्ट व्हडवडे, आयज लोकांचे प्रश्न वाडत वेतात. आनी कित्याक वाडटात काय? हांव हालींच JMC हॉस्पिटलान भेटेक गेल्लो आनी जेन्ना हांव ही भेट करता आसतना एक घायाळ जाल्लो भाव ताचेशी हांव पावलो आनी ताका पळयताच म्हाका चुरचुरे कशें दिसले. कित्याक ताका 3 फावटी ऑप्सोएक जालोलो. सुमार 40 वर्सांचो 3 फावटी ताका ऑप्सोएक जालो आनी एक ताचें हाड मोडलें आनी इतलो तो कश्टवतालो. जेन्ना म्हाका ताणें पळयलो तो रडोंक लागलो आनी ताणें आपली जिविताची कथा कशी म्हाका सांगली आनी सांगून तो जाय तो दुखवलेलो आसलो, जाय तो भाशेन प्रश्नांक सांपळलेलो आसलो आनी हे प्रश्नांक पळयल्यार खरेंच ताच्या जिवितान जाय ते कश्ट आसले. पूण तरी ह्या कश्टांतल्यान उठूंक तो वावुरतना असले जायत्यो ऑप्सोएकां तो सांपडटा आनी सांपडटा तेन्ना निमाणें तो एकूच मागता, फादर तुमी मिसान सेर्मा करतना जावं तुमी भेटतना तरणाट्यांक सांगात केरी भाशेन हे धांवतेर चलयतना, गाडी चलयतना जावं मोबायल वापरिना जावंक, जावं हे चलयता आसतना कितेंय प्रश्न घेनासतना वचूंक, देवाक मागणी करून भायर सरूंक. कित्याक हांवें म्हज्या जिवितान हें अणभवलां आनी आयज हांव कश्टवता जाल्यार ह्याच म्हज्याच वाद्याक लागून. म्हाका जायते प्रश्न आसले, हे प्रश्न म्हज्यान सुटावे करून जाताले, पूण हांवें पळयलें हें बार. ह्या बारार वचून सोऱ्याच्या इल्लेशे कोप मारून म्हजें टेन्शन हांव काडटलों आनी हें चिंतून हो सोरो पिवन एके भाशेन हो सोऱ्याक वीस म्हजे काळजान वाडली जिवितान आनी ह्या कारणाक लागून जायते माटी म्हाका ऑप्सोएक जाले. पूण केरी भाशेन म्हजे मागणी सांग तरणाट्यांक ही बार सोरो प्रश्नाचो एके भाशेन उपाय न्हय, तें सोल्युशन न्हय, थंयसर आमकां वाट मेळना. बाब न्हू खेरीत भाशेन ह्या मनशान ह्या बेडार आसतना बाजेर हॉस्पिटलाच्या ताचें जिवीत एके भाशेन ओळखून ताणें घेतलें जिवितान. ताणें आपलें जिवीत न्हवसोल्लें, दुखी तो जालो. बाब आयज पिडा सगळ्याक लागलेली आसा. ही पिडा जावन आसा हे वायट एके वाडोवपी भाशेन, जाका म्हणटा वायट एंड्स, ती भितरल्यान काबार करता आमचें जिवीत. वयल्यान घडये आमी सगळीं बरीं आसत दिसत, वयल्यान घडये आमी हांसती दिसत, खुशाल दिसत, पूण भितर जाय ती पिडा आसा. भितर एक जिविताची दुकान भरलेली कथा आसता. ही सजवून घेवपाक, ही पिडा ओळखून घेवपाक आमी समाधानाचें जिवीत सोदूंक जाय, शांतीचें जिवीत सोदूंक जाय. आमी त्या जेजूशी येवंक जाय. ताजेशी आयली जाल्यार आमच्या जिवितान कसल्यो पिडा आसात, आमच्या जिवितान कसल्यो वायट संवय आसात, आमच्या जिवितान कितें वायट चुकलेलें आसा हें सोदूंक आमकां मेळटलें. कित्याक तोच जेजू जावन आसा दैवीक देव, तोच जेजू जावन आसा एक दैवीक दोतोर, तोच जेजू जावन आसा एक दैवीक वाट. ताजेशी येवन आमकांच आमी सजमून घेवंक, आमकांच ओळखून घेवंक आमकां एक जिविताचें चित्र थंय फाव जाता. कसल्यो पिडा बाबून आयज आसात, कसल्यो पिडा आमच्यो येवं, कसल्यो पिडा आमी आयज हे जेजूशी हाडुया पयलीं सुवातेर. आयज आमच्या घरान आमी पडोवया, लायट गेली जाल्यार, बिजली तर गेली जाल्यार
आयज आमकां पिडा येता, वी बिकम व्हेरी सीक. आयज जर आमकां मोबायल ना, ताजो चार्ज ना, आयज जर आमचो मोबायल सांडलो जाल्यार, इफ देर इज नो इंटरनेट तर बंद पडलें, आयज जर टीव्ही बंद पडली, ह्यो वस्तू आयज तर संवसारी वस्तू बंद पडल्यो, चलोना जाल्यार, आयज तर म्हजे धांवते चलोना जाल्यार वी बिकम सीक. आमी की भाशेन पिडेन पडटा, वी गो इन अ स्ट्रेस, आबूज आमी जाता, नर्वस जाता, टेन्शन आमी घेता. आनी हे जेन्ना आमी करता तेन्ना सवकास सवकास बाबणो आमचे कुडीन ही पिडा वाडटात. दुसरी पिडा, आयज तरेकवार जेवणां आमकां मेळटात, कसली कसली तरेकवार जेवणां, एके भाशेन विकान भोवलोली जेवणां, कसल्या कसल्या तेलाची, कसली कसली भायली जेवणां आयज जेवन आयज लोक आपली भलायकी विबाडटा. आयज कितली आमकां पिवणां आसात, ड्रिंक्स आसात, आयज कितलो लोक सोरो पिवन, कितलो आयज सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवन, आयज लोक कसले प्रिझर्वेटिव्ह पिवन आयज लोक आपलीच भलायकी विबाडटा. ही आमकां वडी सगळें बरें लागता जायत, पूण ही वाडटी भाशेन आमचे भितरलें जिवीत काबार जायत वता. आयज स्मोकिंग करून, आयज ड्रग्स घेवन, आयज कसली नशा घेवन, आयज तरेकवार लोक जेवणां खाणां पिवणां घेवन आयज लोक आपली भलायकी विबाडटा. आनी तेन्ना ही पिडा आमचे जिवीत काबार करता. तिसरी एक पिडा आसा आमच्या जिवितान, जेन्ना कसलेय प्रश्न आयले, तांकां फुडो करचे सुवातेर आमी भियेता, लोसता, कोणाक समाजाक फुडो करचे सुवातेर आमी भियेता, स्ट्रेस आमी घेता, एक कितें उलोवपाक, ओ कोणाक कितें वचून सांगूंक, ओ कोणाक लोकांक 10 जाणांक फुडो करूंक आमचे लागीं जायना. वी बिकम नर्वस, आमी भियेता, आमी एके भाशेन फाटीं रावता. तेन्ना एक 8वीच पिडा आमच्यान भितर सरता. जावं म्हजे वावराचे सुवातेर, जावं जेन्ना म्हज्या जिवितान जेन्ना कोर्स येतात, भार येतात, जेन्ना एग्जाम परिक्षेचो वेळ येता, आय बिकम ब्लँक, नर्वस जाता, एके फावटी जायतीं म्हजी दुयेंसां वाडटात. आनी हे तरेन पिडा म्हज्या जिवितान कुडीन भितर सरता. चवथी सुवातेर पिडा जाता जेन्ना आमच्या जिवितान सरभोवती कचरो वाडत वता, हायजीन आसना, जेन्ना तुवें नितळसाण आसना, सगळे म्हेडे, सगळो वास, सगळे किडे, सगळे एके भाशेन घुट्टान जाता थंयसर, आनी हे जिवीत म्हजें काबार जाता, किमसां वाडटात. आनी हे तरेन नाका तसलीं दुयेंसां आयज व्हायरसीस आमच्या भितर सरतात. आनी आमच्या आरसायक लागून, आमच्या बेसारमायक लागून ही पिडा आमच्यान वाडत वता. आनी निमाणी पिडा म्हळ्यार भाव भयणो, ओदी गरजेची पिडा ती म्हळ्यार आयज खबरो करून, गॉसिपींग आमी म्हणटा. आयज जेन्ना आमी खबरो करता, जेन्ना आमी एके भाशेन पाप सेवा म्हणटालो, ग्रेटेस्ट सीन, व्हडांतले व्हड पातक म्हळ्यार आयज दुसऱ्यांचे खबरो करपाचे. आयज जेन्ना आमी दुसऱ्यांची खबरो करता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान पिडा हाडटा. हांव म्हाकाच पिडा उत्पन्न करता. इट्स अ ग्रेट सिकनेस वेन आय गॉसिप. दुसरी जेलसी, निड्डुकाय भितर सरता, एंगर, राग भितर सरता, आपलेपण भितर सरता. आनी ह्यो वस्तू जेन्ना भितरल्यान आमच्यो हे वाडटी भाशेन आमचे जिवीत, कुडीचे सांदे, आमचे मन, आमचे काळीज, आमचे कुसियेस काबार करीत वता. आनी तेन्ना असले पिडेक आमी सांपडटा. भावना आयज ह्या म्हयन्यांक असले पिडेवंता खातीर आमी मागता आसतना ह्या मिसा बलिदानान ही सगळी पिडा आयज बापाच्या हातान घालुया. ही सगळी पिडा वेतली जाल्यार, हे सगळे पिडेक आमी फुडो करतले जाल्यार तोच जेजू जो खुर्सार आमचे पासत मेलो. देर इज ओन्ली वन सल्वेशन, देर इज ओन्ली वन वे, अ वन सोल्युशन, एंड दॅट इज जीसस ऑन दॅट क्रॉस. खुर्सार मारलेल्या जेजूचे जो नदर मारता, ताकाच बोरवांसो मेळटा, ताकाच जिवीत मेळटा. ह्याच बोरवाशान जे आमच्या जिवितान असल्यो पिड्या येता तेन्ना ह्या खुर्साची नदर मारया. जेन्ना आदल्या करारान, जेन्ना इस्रायल पोरजेक सोरोप चापताले, जेन्ना ती लोकांची देवाची आड वेली, त्या वेळार देवान मोजेसा वरवीं आनीक एक सोरोप उबारलो पितळूचो ह्या खुर्सार, आनी ताचेर नदर मारतल्यांक, सोरोप चापलोल्यांक एक सोडवण मेळटली, जिवीत मेळटलें,
हे देवान लोकांक फावो केले हो खुरीस फावो केलो हो पितूरचो स्वरूप फावो केलो एक नवे जिवीत ताका मेळ्ळे तारण ताका मेळ्ळे आयज असले पिडेंत आमी जायतो लोक आसा जायते आमची असली पिडा वाडत वता कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर नदर मारया एक बोरमासो घेवया हे वरोस पिलग्रिम्स ऑफ होप आमी म्हणटा बोरमासो दितले यात्रेकार आमी म्हणटा मागुया असली यात्रेकारां जावया न्हय सोबत म्हाकाच बोरमासो घेवंक दुसऱ्याक बोरमासो आमी दिवंक कश्टवतल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक आमी बोरमासो दिवंक कसो पयली सुवातेर हांव म्हाकाच ही पिडा अनुभवलेलो हांव ओळखून घेता खरेंच दुसऱ्याची पिडा समजून घेतलो जाल्यार हे पिडेंत हांव म्हाका अनुभव घेवचो गरज आसा आनी ह्या अनुभवान म्हाका कितें भोगलां हे समजून घेता तेन्ना दुसरोय हे पिडेंत कितें भोगता तें म्हाका अदीक समजूंक एके भाशेन सोंपेपण मेळटा दुसरे सुवातेर ही पिडा आमी काडटलो जाल्यार आमी दुसऱ्या पासत दिसपोटी मागोवंक गरजेचें we need to pray for all those people who are sick people who are with so many illnesses so many viruses only pray can help them ते पासत दिसपोटी गुडे हांव फकत बरो जाला तेन्नाच न्हय दिसपोटी आमी लोकां पासत असले पिडेवंतां पासत आमी मागोवंक गरजेचें तिसरे सुवातेर we need to be compassionate towards those sick आमी दयाळ मोवाळ जावंक गरजेचें जायते फावटी आमी ब्लेम करता जायते फावटी घडये आमी तांचे एके भाशेन आमी तांची टिका करता जायते फावटी घडये आमी चुकीक लागून ती तांच्या जिवितांत पिडा आयल्या जायत पूण आमी दयाळ जावंक गरजेचें जे भाशेन जेजू दयाळ जालो पिडेवंतां सोबे जे भाशेन जेजू दयाळ जालो पातकें सोबे चवथे सुवातेर ह्या कश्टवतल्यांक न्हय सोबत मागणी करूंक दयाळ जावंक पूण तांकां आमी पावूंक we need to reach out to them serve them तांचे खातीर वचून तांची सेवा करूंक जेन्ना तांकां म्हजी गरज जाता न्हय सोबत सुखान तशें दुखान बेसते पूण जेन्ना खरेंच मनीस घायर जाता तेन्ना ह्या लोकांक आमी पावोंक जे भाशेन पाज जुजेबाज कितले लोकांक धांवलो ताणें आपलेच पोरबा करिनासतना कितली वर्साचे पिडेन पेज घेवन तांची एके भाशेन तांचो परामर्श करून आपले चिंतेनासतना तो तुवें वचून तांची ताणें सेवा केली जेजू आमकां व्हडांतलो व्हड कितले पिडेवंतांक कितल्यांक कोर जालोल्यांक कितल्यांक पातक्यांक तो आपलेच चिंतेनासतना धांवलो तांची सेवा करूंक ह्या जेजूक आमच्या जिविताचो नामणो करूंक गरजेचो आनी निमाणी सुवातेर बाबनो ह्या पिडेवंतांक आमी बोरवांसो दिवंक गरजेचो हांव घडये जाणा तो मनीस आयज फाल्यां मरतलो बट येट I can give him that hope. एक बोरमासो दिवंक जाता देवाचो विश्वास ताच्यान वाडोवंक जाता आयज कश्टवतल्यांक न्हय सोबत आमी तांची टिका करून तांकां सोडून दिवंक आयज वळी जायतीं जाणटी जाल्यान पिडेंत पडटात बाजेर पडल्यान तांकां सोडून दिवंक न्हय पूण मरो पर्यंत निमाणो स्वास घेय पर्यंत आमी तांकां बोरवांसो दिवंक हे महाउत्सवीक वरस आमकां उगडास करता बोरवांशाचें वरस ते पासत आयज जायतीं भाव भयण आसात कश्टवतात तरेकवार जावं आमच्या घरान जावं समुदायान जावं आमच्या हॉस्पिटलांनी जावं आमच्या तरेकवार जावं रस्त्यांनी कितलो लोक पिडेंत पडलेलो आसा बाबनो ह्या पिडेवंताचो उडास करया तरेकवार पिडा मानसीक पिडा जावं आत्म्याची पिडा जावं कुडीची पिडा जावं समाजीक पिडा जावं वायट संवयांची पिडा हे पिडेंतलो वयर सरूंक हे पिडेंतलो उतरून नव्या जिविताक पावूंक जेजू जावन आसा तारुण्याची वाट ह्या कुर्सार मारलेल्या जेजूक तांकां दाखोवया ह्या कुर्सार मारलेल्या जेजूची देख दिवया आनी जेजूशी हाडुया तोच तांकां जिवीत दितलो आनी हेच आयज पयल्या वाचपान पागून पावलो कोरीतकारान बरोवन म्हणटा त्या सोडमुंडाराचेर तुमी नदर मारात आनी आयज जेजूच शिव वर्तमानान सांगता जाय तो लोक तुमकां पिडापीड दितलो जाय तो लोक तुमकां म्हज्या नांवान तोस दितलो पूण म्हजे विश्वास दवरात ह्या सगळ्या कश्टांतलो ह्या सगळ्या पिडेंतलो हांव तुमकां निवारतलो खरेंच बाबनो आमच्या जिवितान जायती पिडा आसा जायत पूण जेजूचेर नदर मारया आनी पिडेंतलो आमी उतरून जेजूक म्हज्या जिविताचो दैवीक दोतोर मानून घेवंक आमी दुसऱ्यांकूय ही जेजूशी पावयतली वाट दाखोवया हेच करूंक आयज मिसाचें बलिदान म्हाका तुमकां
एक भलायकेची घोटाय आनी बोर जावं म्हूण आमी मागुया.